कोस्टल होमस्टे हिप्पी एराच्यान हांगा आयिल्लो. सो दीस इज अ डिफरंट वे ऑफ लुकींग एट इट. हें अशें जर करना जाल्यार ताका सोल्युशन कितें आहा? मागीर त्या लोकांक आमी त्रासान घालप बोलूच बोवाळ मारून तशें जायना न्ही तें. So what are the issues you think remained to be discussed? Many issues remain to be discussed. Many issues remain. Could you name some which are very See, I've critical? tried to summarize most of the issues that have whose grievances I've heard in the reply to the governor's address or the amendments that are made to the motion of thanks of the governor's address. I'm quite sure that I've tried to touch most of the issues. Touching most of the issues does not mean getting solutions to them. Many times people tend to appreciate us for speaking out loud in the assembly. Speaking out loud is one thing. Getting solution to what you have spoken is taking it to the last mile. So that last mile connectivity, when it comes to people's aspirations and their grievances, needs to be done with a follow-up. This follow-up can be done subsequently. I've raised issues does not mean I've got solution to all these issues, which is what I'm not happy about. But that required more time. For that to require more time, the seriousness of the house. See, I have issues. There many times some things are happening where the house rules are being broken by the people who are supposed to protect the rules. Many times it happens. Even today one thing has happened. Now that the session is over, I don't want to. It was a major mistake. पण जाता तेजे कोण थंय पॉयंट आउट करना कोण लेजिस्लेटीव असेंब्लीचे सेशन सिरियसली घेना म्हळ्यार चड जाण घेनात हे आजी म्हाका खंत जाता कित्याक अशें न्ही की असेंब्लीचें सेशन फक्त आमी घेवप हांव घरा कडेन रावनासतना हांगा फ्लॅटान रावन तें शिकता हें आमचेंच काम न्ही तें सगळ्यांनी करूंक जाता आनी गव्हर्मेंटान हे सेशन मातशें सिरियस घेवप गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टर ते फोनार उलयतात सिरियस ना आन्सर दिता ते कितें दिता तें खबर ना भितरल्यान आन्सरां येता काल मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें की स्लायट मिस्टेक जाल्या म्हणून स्लायट मिस्टेक कितें 3,000 कोटीची I said 1 lakh, it was 97,000. But it is 3,000 crores, not 3,000 rupees. You understood? So, that it is not his fault. See, he's not a man of finance. I'm not a man of finance. We have to come with our figures. Nobody is what they are. See, everybody may say that I know this. Every day is a learning experience. But you have to have a good, the people advising you have to take these things seriously. Many other times the people are not taking it seriously. The laws have to be followed. The rules of conduct and procedure have to be followed. It is not being followed. Many times this is happening. So I think the session should become more. And the committees of the House, I think the Speaker is going to declare the committees. आमकां तातूंत ते घालनात हांवें एक बजेट कमिटी जशी इलास्टिकिटी बांदून ओडून काडली की बजेट कमिटीचे आनी फुडें म्हाका कसल्याच कमिटीन घालूंक ना आय डोंट नो वेदर दे पूट मी नाव जावपाचें आहा आमचें वचपाक कार्निवल स्टार्ट जावचे पयलीं घरा पळोवन Ram Rajya comment also raised. Ramraj, that's the way it is. Ramraj is a welfare state. Everybody welcomes you. Ram Mandir प्रतिष्ठापना झाली. It did not go down well for the government. I don't know why it should not go down. Government cannot target anybody by saying that this should not be done. Secondly, why should the government want a holiday? खंयच्या कॉन्सेप्टान राम मंदिर सुरवात जालें तो दीस सुटी करप पूण कशी जाता सो इट इज द एब्सर्डिटी ऑफ द प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन इटसेल्फ विच आय पॉयंटेड आउट इन हिंदू पीपल वूड हॅव फेल्ट कितें तें करप म्हळ्यार रामाचे विरुद्ध जालें म्हणून हांवें हाडलें सो आय गॉट द मोरल रायट टू से दॅट वॉट यू आर डुईंग इज रॉंग एंड वॉट आय डीड वॉज रायट एंड यू डिडंट सपोर्ट मी You stand by it. and you didn't support me. The BJP, which suddenly has become a party in the Legislative Assembly of Ram Bhakts, did not support me for a Ram holiday. And now I want a holiday for 22 January. ना सगळ्यांचो राम एक तो सांगला मरे हरामानूय राम आहा तांचे भितर हरामी आहा जे देवाक फुटून गेल्ले आहा पूण तांचे भितर राम आहा आतां इतलो रुमर जाल्लो फाटल्या दिसांनी तूं बीजेपीन वचपाचो असो तुका बीजेपीन केन्ना ऑफर केला येता बगाय कसल्याच टॉक जावंक ना पूण तुका तो रुमर खरो दिसता ना तुका खरो दिसता जाल्यार तूं चिंत
इन पॉलिटिक्स कसलोच ना ह्या हितून तुका कितें रातयानूच बा जाता न्हू. पूण तसो हांव पळय नॉर्मली रातयां करपी मनीस न्ही, हांव सकाळीं करपी कितें रातयां करून रातयां कोण आनी कितें कारणां खातीर करता, हांव सकाळीं फुडें करपी कितें करता तें एक जालें. दुसरें की कसलेंच डिस्कशन तें ह्या हातून केन्नाच जावना. सरकाराची एक स्ट्रॅटेजी की जो मनीस चड उलयता ताका तो उलयतनाच सांगप की बाबा हो येवपाचो आहा म्हणून मागीर लोक आनी कितें पीपल हॅव ऑलरेडी लॉस्ट फेथ इन लेजिस्लेटीव डेमोक्रेसी तें करूंक ते सोदतात. तांणी केल्यार म्हणून वायट न्ही. जेन्ना ओपोजिशन पार्टीज ज्यो आसात त्योय बी हे रुमरांक फ्युएल करतात तेन्ना हे पार्टीचे चुकता. BJP करता म्हणून म्हाका वायट दिसना. BJPन हें करपूच. BJP आमचें नांव पेड्यार करूंक सोदताले कित्याक करप आमी तांकां क्रिटिकल ताणें आमचें नांव करप. पूण जेन्ना दुसऱ्यो पार्टी हू आर सपोजिटली मेंट टू बी इन द ओपोजिशन दे ऑल्सो से ना आतां विजय वचपाचो आहा. अरे हांव जर प्रायम मिनिस्टराचे मिटिंगेक गेल्लो ते म्हणपाचें त्या दिसा हांव जॉयन जावपाक गेलो, काँग्रेसीचो आमदार प्रायम मिनिस्टर रिसीव करपाक गेलो, तो कितें करूंक गेलो कोण ताजें उलयना. आमी गेल्यार तें उलोवप जाता बरें आहा देव आमकां इतलें इम्पॉर्टन्स दिता पळय लोक दिता म्हणून देवाकूय थँक्यू हांव न्हू ताजे खातीर हांवें म्हणना मेळटा दिसा बील तरी कमी तांकां जर हें आसा विलिंगनेस आसा तें जातलें. पूण जे कॉन्फिडन्सान ताणें सांगलें आमकां त्या दिसा वी एक्सपेक्टेड मोर इट डिडंट हॅपन. हांव आज एसटीचे फंक्शनाक आहा राय हॅलो जाल्यार हे जाले कमले न्हू हे आमच्यो इतली व्हडली आमची शेतां आहा इतली शेतां हे व्हड लेकाच्या वयल्यान आमी साताकूर सायडीच्यान बांदताले. फाटल्या दिसांनी कोणें टॅम्पर केले कमले न्हू कोणें काडले आनी ट्रिब्युनल लॅक्ट करून ते वाज सोडलो पावसाचे हे घेवन पावसाच्या टायमार ते कोणाक गमोंक ना कमले न्हू. आनी आतां ते इमर्जन्सीचेर हांवें सांगलां आमच्या WIT मिनिस्टराक तसोच हांव फाटल्या दिसांनी 2 पाट केलो तेज्या फुड्यान कमले प्लस जियोलॉजीचो एक रिपोर्टी आहा कशें ते गोट करपाचे ते आमी कितें करूं चिंतता आतां 2 गेटी घालपाक केल्या. पयली एक गेट आसली आनी ताका ओपनिंग आसली वयल्यान आतां तितलो आमी वयल्यान ती गेट घालून पळय चाय घालून ओपन करता वयल्यान ताका आमी पत्रो मारतली आनी चान्स दिवचे ना कोणाक कितें फिडर जावपाक. आनी तशेंच खंयच्यानल्यानय भितर सरोंक शकता तिका आमी पेतो घालतली कमलें न्हू. तितून भितरय सरोंक मेळचें ना आनी एक पोंदाक आनी एक चेंबर भितरलो पूण अशें जर जालें न्हू जाल्यार चड बरें जातलें. तशेंच आमच्या लोकांक कितें सतायता कमलें न्हू. CMा कडेन उलयलां तसोच हांव WIT मिनिस्टरा कडेन उलयलां की थिंगा सर स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें म्हणून आमच्या लोकांक तर कोण सताय बोडोच्या तोया कडेन वयता तांकां आमी तांकां कशें सोडपाचें आमच्या लोकांक त्रास जावंक कारण WIT मिनिस्टर म्हटल्या की तुमी ते कंप्लेंट करूंक जाय ते करूंक शकना म्हणून कंप्लेंट बी करपाक ना ना ऑलरेडी कंप्लेंट केली आनी कोमितायनी केली. तो कितें म्हणटा जेन्ना आतां कोण पळय लोकांक त्रास जाता तेणी म्हणटा कंप्लेन दिवंक जाय लोकांनी लोकांनी ठीक आहे कोण तर आतां कोणा वळपाचो आडयला ओके जाल्यार ते म्हणटात ते सारकें ते तुम्ही एक हांवें मेन्शन केल्लें की लोकल कमिटी अजून फॉर्म जावंक ना म्हणून लोकल कमिटी चालू आहा ती म्हणून ती ऑलरेडी ना दिली अजून आमकां येवंक ना. आज CRZ आमगे फिशरमॅनांगे सगल्यो घरां बिजनसीस जे आहाय ते आज मोडून वयताय. कोण एमेंड करूं जाय CRZ कोण करपा जाल्लें सेंट्रला करूं. तुमी केन्ना आयकलां सारदिना आयकलां तुमी केन्ना नॉर्थ गोवा MP हांवें नांव देखून नोक तेजो तुमी केन्ना चोयली ताका उलयलो. हॅव दे एवर स्पोकन अबाउट CRZ? हॅव दे एवर स्पोकन अबाउट द सावंड एक्ट? हॅव दे एवर स्पोकन अबाउट एनीथिंग? Have they ever spoken about the ST community over there? So what are they doing? Why do we vote these parties again? So here is a change. आज आम लोकांक मागताय कित्याक आम एक्चुअली जाक शिकेर जावं जाक शिकेरा सोदपाची गरज आहा आनी तेचो रगत जाय आमकां आनी जाक शिकेरा रगत जरी तरी ते आज आमकां मेवलें आनी पॉलिटिकली मुखार सरपा तेश करून कोण मेळ्ळो आय थिंक पीपल आर गोइंग टू वीन एंड पीपल हॅव टू सपोर्ट दिस कायंड ऑफ पीपल इफ वी फायंड. Okay. One more thing, this budget per constituency 40 crores for the period. जुमला रे जुमला भोगलो जुमला 40 crores म्हणून कितें 10 crores PWD 10 crores 10 crores PWD कितें जाता मुगेलें ह्या वर्साचें जे मार्च 31 2023 मार्च 31 ऑलरेडी 13 crores फायल पेंडींग मार्च
April 24, 1st April 24 till next year, next financial budget. I've got 45 crores work lined up. Estimate कोण दोताय न्हू. I've already done for this financial year. Already कोण दोले भितर घालपाच्यो तितून तुका 10 crore पास जातले. 40 crores 15 वर्सांचे 20 वर्सांचे रस्त जालें नाही कोणचे. काल इनॉग्रेट केला कोलवा ते म्हणटा 20 या 25 होता उगडास दिवून ना तांकां केन्ना दामोर पडलो असली जरी तरी जालें ना काम मुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी लांब लांब कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे. सो ते 40 crores PWD दी न्हू 10 crores दुसरी डिपार्टमेंट 10 crores दुसरी जुमला हो फिगरांचो जुमला आनी तितून मागीर पास जायना कित्याक तांकां वर्क ऑर्डर इश्यू करपाक जायना. सो दॅट इज द होल इश्यू. द प्रॉब्लम इज गोवा इज सफरींग. पीपल कॅनॉट अंडरस्टँड दीस. आय होप पीपल वील अंडरस्टँड कित्याक व्हडलो मैदानाचे दांबोर गायलो आनी ऑरेंज टोपी दिल्यो आनी गोड्या ऑरेंज हें गायलें पट्टा गायलो आनी बुफे मांडिली आनी दिल कितें रायस आनी कोडी इतलें व्हडलें कांय ना. शिवराक दिलें आनी फटयलें 5 रुपया हातीन घायले. ओके. जे 2 तारखेच्यान स्टार्ट जाल्ली ती आयज काबार जाता पण बरें जालें. सगळ्याचे प्रश्न आसलेले ते आमचे मुख्यमंत्र्यान इवन आमचे बजेट तुमी पळयला एक सुंदर बजेट मांडलेलें आसा. सगळें वेवस्थीत जाल्लें. जे आमची पळय कितें कामां उरलेलीं ती सगळीं आमची कामां आतां हातीन घेतलेल्या. आयजूच तुमी पळयलां आसतलें आयज 2 फेरी परत आमकां न्यू दिल्या. आमी तेजें इनॉग्रेशनूय केलें. एक आमकां ओल्ड गोवा दिवाडी म्हणून स्पेशल दिल्या. एक चोडणा प्रेमेन शेडाक तेका चोडणा रिबांदर म्हणून दिल्ले आसा. सो सरकार खंय तरी पळयलो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो सातत्यान काम करता आनी बरें सुंदर काम करता. प्रत्येक गोर गरिबांचें हें सगळें आयकून घेता आनी बाकीची फूल कामां चालू आसा. त्याच बरोबर आनी काल एक म्हाज्या मतदारसंघांतलो एक व्हडलो इश्यू आसा तो म्हणल्यार आमचो मुस्लीम भावांचो. कारण तांकां एवरी टायम कब्रस्तान आमच्या खोल्लेन म्हण खंय वयता थंय कब्रस्तान तांकां ना. आनी आमच्या खोल्लेन स्पेशली मुस्लीम भाव म्हाजे खूब आसा. दीस रात म्हाजे बरोबर काम करता म्हाजे बरोबर भोंवता. तेंचो एकूच मुद्दो आसलेलो की तांकां कब्रस्तानाक खंय तरी इल्लो जागो दिवचो. हांवें स्पेशल सीएमा कडेन डिस्कस करून येता त्या आमी 500 मागलेलो पण आतां हांवें सीएमा कडेन प्रपोजल घालून आमकां 1000 स्क्वेअर मिटर जागो तो बी तांकां एलोकेट करचो. खंय तरी आमकां तांकां तें कारण कितें तरी जालें तेंचो जर कोणी एक्सपायर जालो जाल्यार खंयचेच जर ते बोमांगर वचूं किंवा म्हापशा वचूं किंवा सांतिनीज वचूं तांकां घेयना. कितलेय पयशे दिता म्हणल्यार सुद्दां तेंचेर अन्याय जाता आनी हो एक व्हडलो प्रॉब्लेम जातालो. हो आमी इशू काल सॉल्व केला सीएमा कडेन बसून स्पेशली की तांकां खंयच्यान तरी कब्रस्तानाक आमी जागो अरेंज करून दिवंक जावो सरकारान दिवपाक जावो आनी ही आमची सगळ्यांची ड्युटी अशें म्हणून सांगलें. बरें सीएमान प्रॉमीस केला की आमी तांकां जाता तितले बेगीन आय थिंक तांकां म्हणजे ऑगस्ट पर्यंत आमी तांकां जागो आमी मागलेलो 500 पण आमी 1000 स्क्वेअर मिटर जागो तांकां आमी एलोकेट करून आमी तांकां दितले जेणे करून तांचो सारको हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. इतलेच म्हाज्या मतदारसंघात हो मेन मुद्दो आसलो तोय हांवें केला. इवन हांवें नारव्यां तीर्थार म्हणटा पळय थंय मसंडी आहा तोय आमी प्रेमेन शेटा कडेन बसून सीएमा कडेन बसून आमी तोय प्रॉब्लेम सॉल्व केला आनी तांकां आमी एक जागो आतां थंयसर तीर्थार पळय आसा ते आमी डिफरंट दुसऱ्या थंयच प्लेसीर कित्याक आंकडाकार बी भावांक आमचें जर कितें एक्सपायर्ड जर जालें जाल्यार तेंचें तेंच साधन आसा की तीर्थार म्हणटा पळय थंय नारवा थंय वयचें पडटा. कारण आमी तांकां लागूनय काल स्पेशल हांव तेंचे कडेन उलोवन तेंच्यांनी तेंय आमकां करून दिता म्हणून सांगलां आनी म्हाका गॅरंटी आहा येता ते 2-4 म्हयन्या भितर हें सगळें जातलें. ब्रिजाचेर कितें विशय आसलो तो? कॉलिंग अटेंशन हांवें स्पेशली हाडलेलें कित्याक सारमानस मार्शल जे फेरी पॉयंट आहा हो फेरी पॉयंट कंप्लीटलो काडचो. म्हणजेच आमकां हो जर फेरी पॉयंट काडलो फेरी सर्वीस आहा ती कंप्लिटली जर काडची पडली जाल्यार आमकां थंयसर एक ब्रीज बांदचें पडटलें. पिलगांव आमोणा हें जर ब्रीज बांदलें कनेक्ट केलें आमी बारीकसो मांडवीचो फाटो आहा त्या मांडवीच्या फाट्याचेर जर बारीकशें एक ब्रीज बांदलें जाल्यार पिलगांव टू आमोणा वचपाक लागून रोड जो एक्सेसिबल आसा ऑलरेडी आसा रोड फक्त वायडनींग करचें पडटलें आमकां. आनी हें जर ब्रीज बांदलें जाल्यार बरोचसो आमचो बिचोली तालुका आनी अर्दोसो बार्देस तालुको हो आमी त्या रुटान आमी वचोंक शकतले. सो दॅट हे जे मांडवीचे जे ट्रेस पडटा पळय जो ट्रॅफिकाचो तो सुद्दां डिवायड जातलो. अर्दोसो बार्देस तालुको फूल बिचोले तालुको ह्यो डिवायड जावन त्या पुला वचपाक शकता. हो विशय तुमी फाटीं घेतलेलो न्हू? हय काल हांवें कॉलिंग अटेंशन मारलेलें आहा आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आहा की हें ब्रीज करपाक लागून PWDक इंस्ट्रक्शन दिल्लें आहा की टू गो अहेड म्हणून. ओके. आनी ते शॉर्रावचो ब्रिजाचेर खंय पावलेले आसा? शॉर्रावच्या ब्रिजाचे जे लँड एक्विजिशन बाय प्रोक्युरमेंट पॉलिसी हे प्रोक्युरमेंट पॉलिसीचेर जितली आमी सेल डेटा करपाक जाय ती केल्ली आसा. कंप्लीट जाली. कंप्लीट जाल्या.
आतां कंपल्सरी लँड एक्विजिशन आमकां करचें पडटा कित्याक लागून थोडे टेनंट्स थोडे ओनर्स आहात न्हू ते हांगासर ना मेन ना ट्रेसेबल ना ते पूण आमकां ते शूड गो फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लँड. अरे त्यांनी स्पीकर एलिगेशन करता आनी स्पीकर सांगता आपण सॉर्ट आउट केलं म्हणून आम्हाला सांगतोय कितें बट एक्चुअली कितें दिस इज लायक मॉकरी ऑफ हे न्हू डेमोक्रेसी तेम जाल्यार तो तेमचे मध्ये पयलो सेटल करून भायल्यान घालपाक नाका आशिल्लो बट सांगिल्लो न्हू आतां स्पिकरांनी की आपण वी हॅव सॉर्टेड आउट द इशू सो डेफिनेटली दीस थिंग्स शुडंट हॅपन बिकॉज फॅमिली मॅटर न्हू तो वेन पब्लीक मनी इज इनवॉल्ड इट हॅज टू बी मेड पब्लीक बट आतां तेम सांगलां सरकारान सांगलां की वी हॅव सॉर्टेड आउट द इशू सो डेफिनेटली म्हाका दिसता नेक्स्ट टायम दे शूड बी मोर केअरफूल. ऑपोजिशन सायलेंट ऑपोजिशन ना वयर रे तांकां नाका ऑपोजिशन आहलें बट वी वर वोकल मरे एवरीवन वॉज वोकल एवरीवन स्पोक ऑपोजिशन वॉज नॉट सायलेंट ऑल ऑफ अस 7 of us were united in fact during this assembly session. तुम्ही युनायटेड म्हणटा पूण आमी पळयलें की लास्ट टायम जेन्ना तुमी आमदाराक भायर काडला हावजांतल्यान पूण तेन्ना विजय बाब स्टेज बसून रावला विजयाक तो तेंच्या कित्याक बोलता युनायटेड म्हटलें युनायटेड आय वी आर युनायटेड दॅट इज हिज पर्सनल वे बिकॉज ही सेट इन सायड ताका इंतरपा आता गेल मरे विजय बाब इशू बेस्ड युनायटेड नॉट इशू बेस्ड ओवर फॉर गोवा वी आर युनायटेड गोंयकारां पासत आनी गोंयच पासत we are united we have to be united and there is no healthy democracy where there is no opposition so definitely we are all united for a good Goa. आमगे जायत केम जाला चालू आहा मेजर इश्यूज आर सम अदर प्लेसीस हे इश्यू आमगे येत आहाय असेंब्लीत जायत फावटी आमगे घेतले ते इश्यू सर आतां स्टेटस कितें आहा सोंसडो गार्बेज विथ रिगार्ड्स टू कुर्तारीम कॉन्स्टिट्युएन्सी Sonshro garbage padya, this Sonshro garbage is coming in Marga and Khatwada. It doesn't come in Kurtari, but I am part of the committee because we are getting the smell. We have always been saying that after assembly ले बोले ना कि तुम एक proper procedure जापा जायो of disposal of garbage. म्हणजे wet garbage separate, dry garbage separate. ते झालं बघा आणि एक कोडे सारखे झालं बघा आणि दुसरे कोडे करता येणार. आणि आय एम नॉट देअर टू टेक इट टू टेक आवर गार्बेज टू कुचरे बट वी वॉन्ट अ कम्प्रिहेन्सीव सारकें जावपा जाय ते बारके प्लांट घेवन तें आनी कितें जावपा जायना आनी जात तो प्लांट बरो जावपा जाय आमी झगडत आहाय आतां सद्या एक्झिस्टींग पडे आमगेलो लेगसी डंप आहा तो काडलो ऑलमोस्ट गॉन ड्राय सेग्रिगेटेड वेस्ट वचपा आहा. So I think by another 2-3 months it should be over. But important is day-to-day garbage. ती झालं ना अजून पण बरो कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन केला ना तेणी खंयचो मॉडल रेप्लिकेट करून जो एक्झिस्टींग सक्सेसफूल आहा तो रेप्लिकेट करूं जायो आनी खंयच तो बरो करता आनी फेल जावपा जायना दिमलो जावपा जायना आनी कोण जावपा जायना आनी मागीर तेका आर्बिट्रेशन जावपा जायना सो स्टेप्स हॅव टू बी टेकन दॅट्स वाय आय स्पोक इन द असेंब्ली दॅट हें जावपा जाय आणि सारको एक बरो आमगे सोल्यूशन जाता नो लेगसी डंप इज ऑलमोस्ट ओवर another 2-3 months legacy dump will be over but then what about the next the new garbage that comes in every day there is no solution as yet. Someone you go to dodge someone and I think the government has mastered the art of sometimes dodging what we were asking and not giving very satisfactory answers. What we ask is on behalf of the people. But many times we did manage to get, I personally managed to get assurances of our works which were done because these are public interest works which have to be done. And I think this short session we should have longer ones because in short sessions on each day you can only raise certain number of questions. So many departments clubbed in one day, you can't get chance to ask the questions. You are limited to 3 questions. Start questions and 15 unanswered questions. If it is more days, you can ask more questions. So dual citizenship, the answers are you happy with that? See, the dual citizenship issue, as I mentioned in the House and otherwise also, is matter in the hands of the central government. So it is the House which the government which has to convey to the central government the difficulties and the problems, and when it is being conveyed through a state machinery is different from an individual. Even if a group goes, तुम्हें खबर आसा कि LM Singhvi he had made a report even recommending dual citizenship.
appointed by the NDA government, accepted by the NDA government, but they did not give the dual citizenship. They did OCI cards. So what I'm saying is, even if that level it had not been done, when a state is pushing for something, there is a greater force which backs that demand, and I think that it may be a matter of time when this issue can be resolved. So you also oppose that CRZ this debate which No, I supported this thing. I have actually in that CRZ issue, I have explained that under that CRZ notification, authorized structures. So you can only protect authorized structures. And a High Court is Dila judgment. Authorized means legally existing structures with your house construction license, this plan. हांवें सांगलां हावजान कितले नुस्तेकार आनी ते गरीब लोक आहा ते गांवांत थिंगा ते कोण खूंय प्लॅन दोतले थोड्या लोकांचे प्लॅन हायले आसतले नाल्यार नाच जाले आसतले पिड्यार जाले आसतले कित्याक हांवें पासून सांगलां कोलये कितें जालोले ते एक्चुली नुस्तेकारान ते शॉप्स घेयले थिंगा यू नो द कोलवा प्लाझा इज देयर एंड मागीर सांगपा आयले म्हाका की बाबा आमी फारीक केल्ले हांव एक्चुली वॉज द गव्हर्मेंट लॉयर 30 जाण आयले म्हाका सांगपाक आमी फारीक केले म्हयन्या वयताले आनी फारीक वताले. Then internally I came to know that one officer was pocketing the money, giving them some receipt on which book I don't know. They had nothing, they didn't have the proof. Some had some in-between receipts. And we were prosecuting them for non-payment. Understand? So it's like that. You don't expect them to keep. How many of our be having their plans in their houses today? So it's only a person like me, whichever I get everything, I scan it and I keep it, but everyone doesn't do it. So I think this is a problem which... Doctor, there was confusion yesterday about citizenship provision between Pondicherry and Goa. What exactly that confusion is? There are statements being made that Pondicherry is allowing dual citizenship. And I have pointed out that by the citizenship order of Pondicherry, the Government of India declared that all people residing in Pondicherry have become citizens of India. They have not given anything or dual citizenship. Then, if you remember, Nilesh Cabral pointed out by saying that 6 months is given and 6 months not given for our people. CM also tried to say that in the beginning. I told CM no, that is wrong, and then CM agreed with me. In our Goa citizenship order, also it is there. When a child attains 18, that child has 6 months window period to say that I want to opt for Indian citizenship or you retain your others. So that option which was there is also here. I'll tell you why I corrected them there. I could have kept quiet. See, if you think this and you put it in your notings and you send to the Government of India that because they are doing and therefore we should have, Government of India one stroke will say no, reject your thing by saying they are not given, so you should not get. Understand? So you should not argue on the wrong point. That's what my argument. Yeah. Thank you. Which is concerning काणकोण म्हणजे स्पीकराची कॉन्स्टिट्युएन्सीतील जी एंटायर कोस्टल बेल्ट म्हणजे आमचे कलंगूट येयले तितून शिवोले येयले तितून मांद्रे येयले तितून सगळे येयले इवन गंजीचे येयले सगळे इन्क्लुडिंग हिंगासोर येयले केदाराचे पार्ट येयले हे all these people who are staying in the coastal belt will get relief from center. म्हणजे 19 नोटिफिकेशन येवच्या पयलीं हे आमचे आमी जे म्हणूंक सोदता ते पेपरार घालून ते तितून नोटिफिकेशनान येवपाक जाय आनी नोटिफिकेशनान येयले काय हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. थँक्यू. आणि गोंय राज्याची जी कितें नीती जे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हेंचो एक वेगळें विजन गोंय राज्यान खूब प्रमाणात इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न सरकारान केल्ले आसा. मुख्यमंत्री प्रयत्न करतात, आमी प्रयत्न करतात. पण तुमीच पळयात आयज ब्रिजीस हायवेज हे सगळे आयज जाल्ले आसा. 20 मिनटान 25 मिनटान तुमी मडगांव पावतात. पयलीं लोकांक कळोंक ना की हेजो बेनिफीट कसो जातलो. हेल्थ केरान सगळे तरेची पावलां आमी घेतात आनी म्हाका दिसता की गोवा राज्य एक आदर्श असो राज्य करपाक हे बजेट इज पण आमी सगळे मेहनत करून एकजूट रावन हे सगळें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. खेडेगांवांत तूं आतां पयर म्हाका सावड्डेचो ब्रिजाचो सावड्डेचो पूल जातलोच. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या. हेजो अर्थ ना की थंय बजेटान सगळे गोश्टी मांडूंक जाय, सगळे गोश्टी मेन्शन करूंक जाय. जे कितें आहा ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमांतल्यान ह्याच वर्सा सगळे पयशे सावड्डे पुलाक लागचे. मुख्यमंत्री म्हाका आश्वासन दिल्लें आसा, लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा तो करतलो. आमी मुख्यमंत्रीच्या लिडरशीप सकयल आमी सगळे गोश्टी जे आमच्या खात्याचे संबंदीत आहा, अडचणी आसताच लायफान घरान बी मनशाक अडचणी आसतात. हे सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाक आमी ताका सहकार्य करून
ह्यो सगळ्यो गोष्टी व्यवस्थीत हे आपापच्या क्षेत्रान आनी राज्यान दोन्ही गोष्टी पळोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. शेतकरी न्हू बाबा, शेतकऱ्यांक प्रश्न सतायता तो माकड खेती तेंचेर तुमी कितें उलोवप करतले सीएमा कडेन? खंयच्याच राज्यान शेतीक आयज पर्यंत वर्मीन म्हणून डिक्लेअर जावंक ना आनी म्हणून तो प्रॉब्लेम जाता. वर्मीन डिक्लेअर करपाकूच प्रॉब्लेम जाता, ताका खुबशे अशे प्रोसिजर आसता. म्हाका खबर आसा की कितें इश्यू आसा. आयज पर्येच्या आमदारान तो विशय काडलेलो आसा. हांवें ते डॉक्टर दिव्या राणेन तो शेतकऱ्यांचो विशय ते नाल बिल सगळे सोलून काडटा आनी मागीर उत्पन्न लोकांचो पडटा. पूण वर्मीन आनी दुसऱ्या राज्यान जावन आमकां ते विचार सारको करचो पडटलो कशें कितें करपाचें. वेगवेगळे विशय आसा ते तूं भटजी तुका खबर आहा ते काडपाक ते वर्मीन घेतले ताचे परिणाम आनी वेगळ्या तरेचे परिणाम जावं शकता. तूं मानता हांव सांगता तेच म्हणून लोक सामके हैराण जाले. पूण कशें करप ते विचार करूं जाय. आनी तुका खबर आहा विशय तूं शेतकरीचो तुका खबर आहा की हेजो त्रास जाता लोकांक गौ रेड्यांचो त्रास जाता. हे सगळ्यो गोष्टी वेगळ्या तरेन विचार करपाक तूं जाणता ते विशय सारको आहा पूण विचार करपाक जाय. पूण दुसऱ्या राज्यान नोटिफिकेशन आयज पर्यंत काडूंक ना आनी म्हणून आमकां ते गौ रेड्याचो बी विशय जाता खुबशे कडेन आनी ते वेगळ्या तरेन हँडल करपाची गरज आसा. करया सर ओवरऑल ह्या विशय त्या विशय थोडे जाण म्हणटा CM दिल्ली वयतलो. तुमचे बा कितें प्रयत्न आसतले तुमच्या विशय डिपार्टमेंटाक हितून? म्हाजे चालूच आनी म्हाजे अर्बन डेव्हलपमेंटान हांवें पयशे हाडल्या. हेल्थाचे म्हाका NHMतल्यान पयशे येत आसता. वेगवेगळे वर्टिकलच्या माध्यमांतल्यान पयशे हाडपाचो आमचो प्रयत्न प्रपोजल घातलेलो आहे. क्रिटिकल सेंटर 50 करोड नॉर्थ 50 करोड सावथ आमचे सँक्शन जाल्ले आसा. हे आतां आमी HSCCच्या माध्यमांतल्यान करपाचो प्रयत्न आसतलो. आमचे चालूच आसा. So not only as a for the budget but as a minister you do There your are work. various ways of getting money. It's not necessary that it should be mentioned only in the budget. There are various ways, and there are various ways. First of all, your project reports that you put across there have to be accepted. There are various verticals under which money is allotted by Government of India. So you need to do it. Now recently I got nearly about 200-300 crores. I have got specifically for different projects across the state of Goa under urban development. Apart from that, earlier for water supply and other things, we got about 189 crores. So we are getting money, and we have to utilize the money and take this forward. So minister should not only wait for the budget but do your work, get it from There your are side. multiple ways of tackling a situation. Situations are all over. It's not necessary that everything should be mentioned in that document. But there are ways मेजर of doing it. अनाउन्समेंट तुम्ही केली कॅन्सर हॉस्पिटल जातले गोंयांत. Already काल EFC दिल्ली आसा additional 66 crores. It's going to more than 300 crores. काल मुख्यमंत्री सँक्शन आमकां करून दिल्लें आसा. Okay, thanks. सगळ्यांक खबर आसा बंदी आसा आनी जो रेंव काडपाचो काडूंक जाय सो 10 वर्सांनी कशें तेंच्यांनी हें केलें म्हटल्यार इनलिगलिटीचेरूच कळटा की 10 वर्सांनी तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलो तो खंयचेच तरी रेंव हाडूनच केला आसतलो न्हू. आयज हितूनच कळटा की जी रेंव येता आयज हांव तुमकां सांगता महाराष्ट्राच्यान कितल्याशा प्रमाणान रेंव येता आनी जे पारंपारीक गोंयकार जे आसले जे रेंव काडटाले आयज तेंची पोटां खंयच्यान खंय मारलेली आसा. तेंच्यांनी लास्ट टायम आवाज वचून केल्लो पण तेजे नंतर कांय जाल्लें ना. आतां परत सेम चालू आसा. रेंव येता रेंव सगळ्यांक खबर आसा येता म्हणून. जो सरकार आसा तो रेग्युलेटीज हाडचे हाडून इरेग्युलेटीज करपाक दिता हात दिता तेंकां आनी अशें करून जे धंदेकार आसा आमचे ते आयज खंय ना खंय पोट मारून उडयल्ले आसा तेंचे आनी धंदोच बंद करा तुमी. ही परिस्थिती जाल्या आनी गोंयकारांचो सर्वनाश करपाची ह्या शर्यान तो BJP सरकार चलयता. सो ओवरऑल सेशन कशें दिसलें तुमकां? ओवरऑल सेशनान म्हणजे तुम्ही पळयलां आसतलें जे 99% जो एक्शन टेकन रिपोर्टान दाखयला 99% इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय तें जावंक ना. सो हेजेरूच कळटा की हे सेशन जे आहलें फक्त वोट ऑन अकाउंट घेवन तो पास करून फुडलें चालीक लावपाचें कितें उरलां तें थोडें चालीक लावपाचें अशें चालू आसा. आनी सरकार एवरी टायम सांगता मात भोपके दिता. भोपक्या शिवाय कांय ना. फोटिंगपणाचो सरकार जाल्लो आनी फोटिंगपणाच चल्लेलें आसा सगळे कडेन. कितें एश्युरन्स दिल्ले हांगा फुडले आतां गेले ते 2 वर्सां भितर कितलीशीं एश्युरन्सां दिल्या पण ती एश्युरन्सी सारकी खरें ऑन ग्रावंड जाल्ले काय ना हेजे जेन्ना विचारपाक वयता तो घुस्पयता घुस्पोवन उडयता. फक्त मिन्स आपणाच्याच कितें सांगता हांकां खबर ना तांकां खबर ना. आतां लेजिस्लेटर आमी शिकून येता आमीय वाचता आमीय रिडींग करता आनी तेन्ना खंय ना खंय क्वेश्चन करता आनी त्या क्वेश्चनाक आमी हें दाखयता तुमकां की कितें तुमी एश्युरन्सीस दिल्ले तुमी कितें हें केलें आनी आमी सांगच्या परस तुमच्या पासून बुकांचेर तेंच आसा तुमच्या पासून जे एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर तेंच आसा. सो तरी पूण म्हणटा कंटिन्युअस बरें. आतां पळोवया 2 वर्सां जालीं आतां फुडलीं आनी 2 वर्सां 3 वर्सां कितें कंटिन्युअस प्रोसेस जातलो तें 99% कितले % कमी जातले पळय तें आमकां फुडें कळटलें. ओके. Priority to what the people of Goa have been expecting. And the budget Ashilyan, all of us will now be able to start and fulfilling the aspirations of Goa through the various departments that we hold under the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. So as a budget, जे विकसित भारत 2047 हे धरून 4 खांब्याचेर
जे प्रधानमंत्री उलयतालो युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण, त्याच आधाराचेर जे हे आमचें बजेट प्रोड्यूस जालां, प्रेजेंट केलां आमच्या मुख्यमंत्र्यान, म्हाका दिसता ह्या आधाराचेर आमी जे फुडें वतले तातूंत इट हॅज बीन अ प्रोडक्टीव डिस्कशन. लॉट ऑफ इश्यूज हॅव बीन रेज्ड. Lot of issues important to the state of Goa, whether it is CRZ or other things have been talked about. And I think overall assessment, I am not the judge, people are the judge, people have to decide how the assembly was. But for us as a government, I think it was a productive one to ensure that we take Goa ahead. One more thing is that as far as if you talk about the CRZ issues, the tourism and the beaches साठी घरां आहा पळय तेंचेर आयज ती पाळी येयल्या पळय, how do you see the situation? Right. Issues which have been raised in the house, it is not inappropriate for me to talk. The minister concerned has already said his sentiments. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आसा. So I think whatever needs to be done in the interest of Goans, taking care of their bread and butter, आमकां तितलीच काळजी आसा गोंयकारांची जे स्वताच्या पोटा खातीर तळमळटा. ट्रेडिशनल जे आसा आनी जे भायर आउटसोर्स करना आनी ते स्वता आपूण चलोवंक सोदता आनी कितें करूंक सोदता, सदांच म्हाका दिसता शेक्स ऑल्सो government has taken enough policies to support them. Whatever these type of issues which are coming through court because of certain people getting into PIL is a sorry state of affairs because थोडे लोक कित्याक वता कळना कोर्टान बट मागीर ते सगळ्यांचेरूच आंगार असल्यो गजाली म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी वील हॅव टू टेक अप बिकॉज एंड ऑफ द डे इट अफेक्ट्स टुरिजम एट अ लार्ज स्केल अँड इट अफेक्ट्स द आमी टुरिजम इन्क्लुसीव म्हणजे आमच्या लोकांक तातूंत कमाई जावपाक जाय अशें चिंतता that थंय आमकां त्रास जातलो. सो वी वील फायंड अ सोल्यूशन. सर कलांगूट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भितरल्यान तांकां काडटा आनी दुसऱ्यान दिता म्हणून सांगला तांकां रिएब्लिकेट केलें. Tenancy Act and Munkarial Act in time-bound manner by setting an upper time limit. This will give a relief to the thousands of Goans who are fighting legal battle for their rightful claims. Speaker sir, tenancy आणि मुनकार एक असो आमच्या